कारण आज दूरदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान आणि पेपराच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या राजकारणाची घडीची कशी चलता ही लोकांच्या घरात डेली पावता. लोक हुशार आहात. तर लोकांनी आज त्यांच्या सरकार पळयला. फुडें आमी एक बरें सरकार दितले, बरो आमदार दितले. आम्ही आमदाराक निवडून दिलो. माजी मुख्यमंत्र्याचेर राग काढलो लोकांनी आणि त्या आमदारान काय केलं, आमची आमदारकीच वरान विकली, पक्षय विकलो आणि आमदारकी विकली. अशें विकावंक आमदारांच्या फाटल्यान कित्याक रावपाक जाय? सुधराक अजून पासून लेसन घेयात आणि ही योग्य वेळ आसा तर योग्य करून दाखयात. आमचे आमदार मंत्री जी कामां अजून पूर्ण जावंकूच नात, अर्धवट आसात, त्या कामांची उद्घाटनां करतात. आता इलेक्शनाक 2-2.5 महिने उरल्यात आणि खंय तरी एक फातर दवरप, त्या फातराक हार घालप आणि एखाद्या व्हडल्या प्रकल्पाची पायाभरणी म्हणून करप. फटींग पाडण्याचे आश्वासन दिवं शकना जे सध्या स्थानिक आमदार दितात ते. सगळ्यांक गव्हर्नमेंट जॉब दितले म्हणून. गव्हर्नमेंट जॉब जितले आहात तितले आमकां मेळटले, पूण माझी प्रायोरिटी आसतली. हांवें पयलीं सांगलां, आमची फर्स्ट प्रायोरिटी मॅनिफेस्टोचेर आमी मेन्शन केल्ले आसतले की आमी प्रत्येक घरात एक नोकरी आसतली. ती आयदर गव्हर्नमेंट आसूंक नाल्यार प्रायव्हेट सेक्टरान आसूंक. एक आमचे 5 वर्साचे टेन्युअर प्रत्येक खंयचेच एक घर सुद्धा उरचें ना जे ताका नोकरी ना. आता फॉर एक्झाम्पल मोरजी भोंवतना आमकां 10th फेल, SSC फेलूय भुरगे मेळ्ळ्यात जे कांय जॉब ना काय ना, तांकां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाची गरज आहा, ती आमी करतले. परत काही घरांनी अशें येयले की तेचे हार्डकोर कार्यकर्ते त्याच्या वांगडा वावरल्यात जे 42-43 एजीचे आसलेले. त्या टायमाचेर 5 वर्सां पयलीं वावर. आयज त्यांची 47-46 एज जाली. सो तांकां गव्हर्नमेंट जॉब मेळना. तेजी बायल झगडोंक लागली डायरेक्टली. हांवें म्हटलें बाबा हांव आमदार न्हू. ते म्हणटा आमची तिडक आहा म्हणून लागले. आपल्या घोवाक घेवन घेवन सगळ्याक भोंवल्या म्हणटा. एका मोर्चेने जाला आख्याक घेवन घेवन भोंवला म्हणटा तुका गव्हर्नमेंट जॉब. आयज ताका 47 इयर्स जाली म्हणटा. 2 वर्सां गेली म्हणटा. आतां खंयचे जॉब दितले काय म्हणटात ते, अशे प्रश्न येयलेले. सो आतां 45 क्रॉस जातात, तेंच्या खातीर कितें करप हे आमची प्लॅनिंग आसतली. म्हणून म्हणटा प्रत्येक घरान एक जॉब आसतलो. सरकारी जावंक जाल्यार प्रायव्हेट सेक्टरान आमी जॉब प्रोवायड करतले. सेकंड फेज जी IDCची आसली ती खंय तरी दुर्लक्ष केला जाल्ल्या हेतून आसा. कित्याक गेले इतके असेंब्लीज जाले तेतून खंयच प्रेझेंट आमदारान उल्लेख करूंक ना की बाबा सेकंड फेज हो आपूण खंय तरी इनिशिएटीव घेवन खंय तरी सेकंड फेजाक खंय न्यू इंडस्ट्रीज हाडपाचे हे खंयच त्यांनी इनिशिएटीव घेवंक ना. सो म्हाका दिसता हेतून मार पडटा तो आमच्या सामान्य लोकांक, जो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या युथांक. जर ते सेकंड फेज IDCचे जर त्यांनी मातशे इनिशिएटीव घेवन फुडें सरलेलो जाल्यार आयज खंय तरी अनएम्प्लॉयमेंट जे फेस करतात भुरगे ते खंय तरी तांकां जॉब्स मेळटले आसले. थंयूय त्यांनी दुर्लक्ष केला. दुसरे आता सांगल्या प्रमाणे हॉस्पिटलांत त्यांनी डायलिसीस युनिट स्टार्ट केला. तो म्हाका दिसता CMान येवन इनॉग्रेशन केला. थंयसर ते अजून पर्यंत एक पेशंट सुद्धा ना. सो थंय कित्याक केला, कित्याक ते देवाक खबर. म्हाका हे दिसता फक्त इलेक्शन कॅम्पेनिंग चल्ला. हे सरकाराच्या नांवान लोकांक हेल्प करतात म्हणून इश्यूज करतात ते. थर्ड मेजर इश्यू आहा तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी. आता उदयान सांगल्या प्रमाणे लँड लुजर्स आहात, जे टेनंट्स आसलेले त्यांची नांव डिलीट जाल्यात, केसीस आहात. सो आम्ही त्याचेर स्टडी करूया. जर ताका कितें जर फुडें एक स्टेप मारूंक मेळटा, जर केस फुडें धुकलूंक मेळटा आणि तेचेर जर आमच्या गांवच्या आमच्या शेतकऱ्यांक जर न्याय मेळोवंक शकता जाल्यार डेफिनेटली तेका लागून आमचो प्रयत्न पुरेपूर आसतलो. पूण जेन्ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी येतली, आता म्हाका दिसता आमदार प्रॉमिसीस करीत आहा. 2 विजिटूय मारले. IT मिनिस्टराक घेवनूय विजीट एकदां मारले तेणी आणि रोखडेच बेगिनाच स्टार्ट करता म्हणून तुमकांच मिडियाक तेणी सांगला. सो आता 3 महिने उरल्यात इलेक्शनाक. आनी केन्ना बेगीन स्टार्ट करता देवाक खबर.